एंटनी बाब याच खिणा भितर हांव तुमचे जाय एक ल्हानसो रॅपिड फायर राउंड घेवता. अरे बापरे, तयार आसा? फायर करचे ना न्हू? म्हाका भंय दिसपा लागलो आतां कॅन्डिडेटाचो. सुरवात कोणा कडल्यान करूं? कोणाय? एंटनी बाब, हा. तुका तुजे भितरलो कसलो गुण चड आवडटा? तुवें एकाच खिणा भितर जाप सांगपाक जाय. म्हज्या भितरलो कोसियेसान चलोंक जाय. म्हणजे हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. जरी तर तूं ह्या संवसाराक केन्ना वचच्या पयलीं तुजे लागीं एक दीस उरला अशें तुका गमलें जाल्यार तूं सगळ्यान पयलीं कितें करतलो? देवा लागीं मागतना सगळीं म्हजी पातकां मोगसूं. तुज्या जिवितान अशें कितें घडलां जातून तुका आनीकूय मजबूत स्ट्रॉंग मनीस केला? फेलियर्स म्हणजे जायते फाटी सगळे कडेन तुका सक्सेस जाय मेळना. जायते फाटी फेलियर जाता, ताचेर आनीक तूं घट जाता. एक वस्त जाच्या शिवाय तुज्यान रावोंक जायना. रोजार करून आसा. तुजे पुराय फॅमिलीन तूं चड कोणाक लागीं आसा? देवाक. ओके. तुजी फॅमिली आनी तूं सदांच बाराबोन जेवण जेयता वय ना? चडशे जेवतात, पूण केन्नाय एक आमची अडचण आसता आर्टिस्ट म्हणटकूच केन्ना लेट पावतात, केन्ना अशें. तुका निक नेम आसा म्हणजे पेट नेम ज्या नांवान तुका गोंयची उलो करताली? ना, अशें पेट नेम अशें कांय ना, पूण जायते जाण सॅन म्हणटात. म्हणजे सॅन फर्स्ट आवडते एक्चुअली. तुजी बेस्ट चायल्डहूड मेमरी खंयची? चायल्डहूड मेमरीज जेन्ना आमी दोंगराचेर वयताले, काण्णां चुन्नां खाताले. ओके. तुजो ड्रीम जॉब कितें आसलो? ड्रीम जॉब चडसो उडत सांगला ते भाशेन म्हजो आवाज रेकॉर्ड करूंक जाय आसलो म्हाका. आनीक तियात्रीस्ट जाल्लोच हांव, पूण रेकॉर्ड करूंक जाय आसलो आनी ते कित्याक ते रेकॉर्डिंग केलें म्हणून उत्ता न्ही. चड कितें वालोराचें, एड्युकेशन वा एक्सपिरियन्स? एज्युकेशन आनी एक्सपिरियन्स दोनी बराबर वयतात, बट चडशें गरजेचें पयलीं एज्युकेशन करूंकूच जाय. जरी तो जिवितान पयशांचें व्हडलें नासलें जाल्यार तूं कसलें बिझनेस सुरू करतलो आसलो? इफ मनी वॉज नॉट इम्पॉर्टंट, तूं कसलें बिझनेस सुरू करतलो आसलो? चायचें हॉटेल. Okay. If you could go back to any age or time of your life, what age or time would it be? Back. Go back in your early childhood days. Yeah, childhood days when I was struggling. आनीक तितून स्ट्रगल करून करून सक्सेस मेळतालो न्हू, तेन्ना जिवाक बरें दिसतालें. ओके. जरी तर तूं एका बँडाचो वांगडी आसलो जाल्यार तूं कसलो इन्स्ट्रुमेंट वाजोवपाचो? गिटार. वेल डन एंटनी बाब. शकुंतला बाई, तू तयार आसा? तुका म्हणजे पडले ना नो पर्याय म्हाका. तुका माजरां चड आवडटा काय पालतू सुणे? म्हाका खंयचें पॅट जनावर जें आसा तें म्हाका आवडटा. कुत्रो म्हाका चड आवडटा, माजर तर आवडटाच. ओके. केन्ना तरी तुजो एक्सिडेंट जाला? जाला. कसो? बारीकसो, मातशें पडून. ओके. जरी तर कामा कडसून तुका सुमानान एक सुटी मेवली जाल्यार तूं कितें करतलें? कामा कडच्यान एक सुटी मेळ्ळ्यार तो सगळो दीस हांव रियाज करतलें म्युजीक. वाव. तुज्या जिवितान तुका सामको स्मार्ट मनीस आयज पासून कोण मेवला? स्मार्ट मनीस म्हजो घोव. तुज्या कामा बदला तुका चड कितें आवडटा? कामाच्या बदला म्हाका जनावरां बरोबर टायम स्पेंड करपा आवडटा. तुवें तुज्या करियरांत एट स्टार्ट कसल्यो मिस्टेक्स वा चुकी केलेल्यो? चुको करूनच शाणें जाला. म्हणजे जाला अशें म्हणना, जाता अशें म्हणटा. तुजे लागीं 5 वर्साचो प्लॅन आसा? 5 वर्साचो? हय, 5 वर्साचो कितें लायफ बराचो आसा देवान आरोग्य आनी आयुश्य दिवंक जाय करपाक. तुजो सामको वर्स्ट जॉब खंयचो आसलो? वर्स्ट जॉब असो कांयच जावना. जातून हांव गेलें तातून हांवें म्हाका म्हजो प्राण भितर घालपाचो प्रयत्न केलो. कांय गजाली आवडल्यो ना, पुणून हांवें त्यो आवडून घेतल्यो. कारण म्हाका म्हज्या जिवितान म्हज्या कले कडेन म्हाका प्रामाणीक रावन कांय गजाली घेवन मुखार वचपाचें आशिल्लें. ओके. भुरग्यापणांत तूं कसलो तरी एक स्पोर्ट केला? हय, सामकें. हांव कॉलेजीन आसतना बेस्ट ऑलरावंडर. 12वीक आनी परत लास्ट इयराक फुटबॉल न्ही, व्हॉलीबॉल. आय वॉज अ नॅशनल प्लेयर कॉलेजींतल्या इंटर कॉलेज. हय, सगळ्यात बरी ऑलराउंडर. आनी शॉर्टपूट हें सगळे एथलेटिक्स गेम्स म्हाका आवडटात. आनी हॉकी. ओके. ह्यो म्हज्यो गेम्स. तुज्या भितर आसलेलो लिपून दवरलेलो गूण खंयचो? हिडन टॅलंट?
लिपून दवरिल्लो गूण म्हणटा तो हो आतां तो एक्सपोज करपाचो हांवें आसा तर लिपून दवरिल्लो गूण आसा लिपून दवरिल्लो कोण कोण म्हजो मोगाचो मनीस आसा ते सगळे हांव कशें सांगूं आसा म्हणून आय कीप माय सेल्फ अशें आनंदीत उरता न्ही. भुरग्यापणालो एक कार्टून जो तुका अजून पासून पळोवंक चड आवडटा? कार्टून सगळे म्हाका मनशा भितरच कार्टून दिसतात वेगळे वेगळे तरेचे तेन्ना म्हाका हांव एन्जॉय करता आनी म्हाका मागीर हांवूच कार्टूनशें दिसूंक लागता. अशें खंयचें एक पुस्तक जें तुका परत परत वाचूशें दिसता जितलें वाचल्यार तुका तें पुरो केन्नाच जावचें ना? हय अशें एक पुस्तक एक कादंबरी आसा मराठी युगंधरा म्हणून ती कादंबरीचें नांव आनी सुमती क्षेत्रमाडे ती ताजी बरोवपी. तें पुस्तक हांवें जल्माक येवन कितलेशेच फावटी वाचलां. तातूंत एका बायलेची काणी आसा. बायलेची काणी म्हणजे कशें तिजो कॉम्प्रमायज तिजो सॅक्रिफायस त्या लायफांतलो तो दादलो केन्नाच समजूंक शकलो ना. आनी तिच्या लायफा वयल्यान म्हाका अशें दिसलें की बायल आनी दादलो ह्यो दोन वेगळ्यो वेगळ्यो जाती तेन्ना दादल्याक आसा तसोच समजून घेवप आनी स्विकारून घेवप हें कशें शक्य आसा जाल्यार ह्या कादंबरीन म्हाका शिकयलां अशें म्हाका दिसता. कारण लायफ करप आनी ताजे बरोबर कलेक घेवन वचप ह्यो दोन गजाली खूब वेगळ्यो आनी तातूंत भितर नातें सांबाळप घोवा कडलें किंवा भुरग्यां कडलें हें तांकां वेळ दिवपाक मेळप ना हें नातें मोगानूच घडटा आनी हो मोग म्हाका त्या कादंबरीन शिकयला आनी ती आज मेरेन हांव वाचतां. ओके, तुजो पास्ट टायम कितें? पास्ट टायम दर्यार वचप दर्या कडेन उलोवप सुकणीं सवणीं येतात तांकां वता तांकां पळोवप कुत्रे एकामेका कडेन उलयता तें पळोवप माजरांक पळोवप आनी घरान कितें वस्ती जाग्यार घालप तशें म्हज्या पद्दतीन हांव एन्जॉय करतां. वेल डन. दोगांयनी तुमी रॅपीड फायर राउंड वा सगळे राउंड बरे भाशेन केले आनी थँक्यू सो मच तुमचो मोलादीक वेळ आज आमच्या खातीर दिलो आनी आमकां एक संदी दिली तुमची एक मुलाकात घेवंक.